गोयचे भाजप सरकार लोकांकडेन दोन नदरेन पळयता. इतलेच न्ही जाल्यार तशेंच वेव्हार करता. मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ल्या शेतकाऱ्यांक सरकारान व्हडा प्रमाणात मदत केल्या अशें जायराती करता. मात खरें कितें तें ह्या शेतकाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर केल्ल्या आंदोलनांतल्यान कळटा. एका वाटेन विमानतळा खातीर कमी दर दिवन गरीब शेतकाऱ्यांची जमीन घेतल्या. कमी दरान विकती घेवन गरीब मोपा पिडीत शेतकाऱ्यांची सरकारान फकाणां चलयल्यात. तशेंच जमनीचे पयशे दितना तांकां सतायतात. जाल्यार दुसरे वाटेन भाजपाचो शिरोडेचो उमेदवार शिरोडकाराची जमीन चड दर दिवन घेतल्या. ताका आचार संहिता आसतना 9.5 कोटी रुपया ताची जमीन घेतल्या ताचो हप्तो दिवपा खातीर सरकार वावुरता. सरकारान चलयल्ल्या ह्या भेदभावा बद्दल सरकाराचो काँग्रेस पक्ष निशेध करता अशें सुनील कवठणकारान पणजेन काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन सांगलें. ते एडवर्टायजींनी तांच्यांनी कितलेशेच वेळार मोपा एअरपोर्टाचो विशय सुद्दां घेतलेलो आनी मोपा एअरपोर्टाचें पुनर्वसन त्या लोकांचे पीडित लोकांचें कशें केलां हे गजालीचेर तांच्यांनी खुबशी क्रेडीट घेवपाचो हे सरकारान प्रयत्न केलो, ताचो खुबसो फायदो घेवपाचो हे सरकारान प्रयत्न केलो. पण काल जेन्ना ते आमकां जेन्ना लोक रस्त्यार दिसले तेन्ना सबंद गोंयकारांक प्रश्न पडलो की हे सरकारान तांकां फटयलें काय कितें. आतां हो विशय मुद्दम जावन घेवचो पडटा, कित्याक गोंयान सरकाराचें हें जें धोरण आसा ताका दोन तोंडां कशीं हे सरकाराची धोरणांक. ही गरिबां कडेन पळयता आसतना आनी आपल्या फायद्याचे आपले पक्षाचे राजकीय नेत्यां कडेन पळयता आसतना कशें बायस्ड हे सरकार करता ताजें सामकें लायव्ह एग्जाम्पल आमचे मुखार आसा. एका वटेन गरीब शेतकरी जाचो सबंद इन्कम तांचें घर चलपाचें साधन हें तांचें शेतां तांची जमीन आसली ती मोपा एअरपोर्टा खातीर घेतल्या सरकारान. तांकां पयलीं म्हणल्यार कांय कंपेन्सेशनूय ते आपल्याक व्हडलें दिवना म्हणटा आनी ते लोकांक अशे लोकांक वेंचणुको तोंडार आसतना सुद्दां रस्त्यार येवन निदर्शनां करचीं पडटा, प्रोटेस्ट करचो पडटा, आपलो आवाज खंय तरी सरकाराच्या कानार पडचो म्हणून. आनी दुसरे परिस्थितीन जे दुसरें सिट्युएशन जें आसा तातूंत हेच सरकार गोंयचें सरकार जे गरीब शेतकाऱ्यांक हांकां तांकां आपलें कंपेन्सेशन तांचे स्वताचे कश्टाचे तांचे जमनीचें कंपेन्सेशन दिवपाक फेल जाता, तेच सरकार दुसरे वटेन आपलो पक्षाचो जो कॅन्डिडेट आसा इलेक्शनाक शिरोडेचो सुभाष शिरोडकर ताका 9.5 कोटी रुपया दिवपा खातीर फायल मूव करता. इलेक्शन चालू आसतना आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा. आमचे ऑलरेडी पक्षान कंप्लेन इलेक्शन कमिशना कडेन केल्ली आसा हे बाबतींत. आनी ही गजाल मुद्दम आमकां तुमचे मुखार दवरपाक जाय म्हणल्यार ही दोन चेहरे हे आपूण आम आदमीचे सारके गरिबांचे शेतकाऱ्यांचे सरकार म्हणपी लोकांचे दोन चेहरे. दीस गव्हर्मेंट हॅज स्प्लीट पर्सनॅलिटी. These are the two faces this government is having. One is towards the common people, the farmers, the poor people, and one towards their political leaders and the rich businessmen. कित्याक इट इज व्हेरी क्लियर की 9.5 कोटी रुपया इलेक्शनाच्या वेळार दिवपाक खटाटोप सरकार करता. सरकार म्हाका दिसता केन्नाच इतलें हायपर एक्टीव आनी ओवर एक्टीव आमकां सरकार हें केन्ना दिसना. हें सरकार सद्या पयशेकारां खातीर ओवरटायम काम करता. कित्याक हरशीं प्रत्येक मनशाक ते रिजनां दिता, निमतां दिता की आचार संहिता लागल्या, निवडणुको आसा, पण आपले कॅन्डिडेटाक पयशे पावचे टायमार म्हणून इलेक्शनाच्या दिसांनी सुद्दां फायल मूव करता की 9.5 कोटी रुपया जो इन्स्टॉलमेंट जो उरला तो ताका रिलीज करचो म्हणून इलेक्शन कमिशनाचें परमिशन घेवपाक फायल मूव करता.